2027 जावपा आशिल्ले गोंय आनी हेर 4 राज्यांतली वेंचणुको 2026 जावपाची चिन्ह आसात। ह्या शैक्षणिक वर्साचे टायम टेबल आनी हेर परिस्थिती पळयत जाल्यार स्पश्ट जाता 2027 एप्रिल मेरेन 5 राज्यांचो सरकाराचो टर्म सोंपता। गोंय, यूपी, उत्तराखंड, मणिपूर आनी पंजाबात वेंचणुको जावये। डिसेंबराच्या दुसऱ्या पंदरशेंत उत्तराखंड सारकिल्ल्या राज्यांनी शियाळेचे दीस। त्या वेळार गोंयांत पर्यटन हंगाम, नातालां आनी न्यू इयराचो बोवाळ। जानेर बोर्डाच्यो प्रिलिम्स आसात, ते उपरांत मार्चांत हेर परीक्षा। ह्या दिसांनी शिक्षक वर्ग वेंचणुके खातीर मेळप कुस्तार। शिक्षकांक शिवाय असल्यो व्हडल्यो वेंचणुको घेवप अशक्य। ह्या सगळ्या टायट शेड्युलांत नोव्हेंबर-डिसेंबरूच वेंचणुके खातीर योग्य दिसता। नोव्हेंबर-डिसेंबरांतूच वेंचणुको जावपाची चड शक्यता अशें सुत्रां सांगता। वेंचणूक आयोग वेंचणुकेची तयारी 6 म्हयने आदीं सावन सुरू करता। जुलय म्हयन्यांतल्यान खंय EVMs टेस्टिंगूय सुरू करपाचे आसात। वेंचणूक आयोग वेंचणुकेच्या 180 दीस म्हणजे 6 म्हयने आदीं वेंचणुकेची तयारी लागता। गोंयचे मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याचे कार्यालयांत वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या। जुलय म्हयन्यांत EVMचे टेस्टिंग करतले म्हूण सुत्रां कडच्यान म्हायती मेळटा। ते उपरांत पुलिंग बुथांची पळोवणी करपाचें काम जातलें। कितलो स्टाफ शिक्षक खंयच्यान पूल करतले ताची प्लॅनिंग करतले। जुलय म्हयन्यांत तयारी सुरू केल्यार डिसेंबरांत 6 म्हयने पुराय जातात। बेगी वेंचणूक घेतल्यो जाल्यार ही प्रक्रिया कमी म्हयन्यांनी करपाक जाता म्हूण सुत्रां सांगतात। कांय दिसां फाटीं जाल्ल्या भाजपाच्या मुखेल बसकांनी वेंचणुको फेब्रुवारींत जावपाची शक्यता म्हूण चर्चा चलिल्ली। मात वेंचणूक आयोगाची तयारी आनी पर्यटन, शिक्षण आनी हेर फेस्टिवलाचे शेड्यूल पळयल्यार वेंचणुकांक नोव्हेंबर-डिसेंबराचोच मुहूर्त सारको दिसता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।